आम्ही केंद्र सरकाराक खास करून पंतप्रधान आणि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ वॉटर रिसोर्सेस हांकां एक रेजोल्युशन घेवन धाडटा. रेजोल्युशन दोन गोष्टी खातीर आसा. एक declaration of request for a declaration of eco-sensitive areas around wildlife sanctuaries. आणि दुसरे एक्सटेंशन ऑफ टर्म ऑफ मादाई वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल 2 वर्सांनी वाडय. केंद्र सरकारच्या सुचोवणे वयल्यान गोंय सरकारान 1 किलोमीटरचे इको सेन्सिटिव्ह झोन अराउंड वायल्ड लायफ सँक्च्युअरीज आम्ही डिक्लेअर केला. मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट अँड फॉरेस्टच्या सुचने वयल्यान आणि जी गजाल कर्नाटकान करूंक जाय ती केल्ली ना. आमच्या लेवलीचेर चीफ सेक्रेटरी रायटिंग टू हीज काउंटर पार्ट इन कर्नाटका हॅज बीन आमचें म्हणणें आसा की जशें आमी केलें तशें तांकांय करपाक लावचें. इको सेन्सिटीव एरियाज कर्नाटकांतली 1 किलोमिटराची धरती आनी जितूनसून एनवायरमेंटाची जी डॅमेज जाता मागीर वायल्ड लायफाची डॅमेज जाता, वेस्टर्न घाटाची डॅमेज जाता. भास्कर नायक प्रिन्सिपल ऑफ गव्हर्मेंट कॉलेज आणि होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर हाका 6 महिने वाढ दिली. पोस्ट फक्त वाढती 1 एप्रिलच्यान 30 सप्टेंबर पर्यंत. मीन वायल आम्ही प्रिन्सिपलाची पोस्ट जी आसा 5 गव्हर्मेंट कॉलेजी ते भरपाक आमी वी हॅव इनिशिएटेड स्टेप्स. लकीली किंवा अनलकीली आम्ही अजून पोस्ट भरूंक शकले ना. लकीली वी हॅव गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर. ह्या सगळ्या गव्हर्मेंट कॉलेजीच्यो एडिशनल डिव्हिजन्स, एडिशनल विभाग असे प्रपोजल्स आयले. साधारणपणे गव्हर्मेंटाचे इन्स्टिट्यूशन हे कमी आसा, दुय्यम असता. पण आज एज ऑफ नाव कदाचित सरकारान सिरियसली ह्या इन्स्टिट्यूशना कडेन पळयल्यामुळे सरकारान तांकां बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्यामुळे आसा. पण एडेड जी कॉलेजीस आसात त्याच्या परस जास्त ओडो, केपें कॉलेज, सांखळी कॉलेज, इवन माशेल, पेडणे ह्या कॉलेजी कडेन दिसता. आणि त्यामुळे आतां पर्यंत कसो तो प्रिन्सिपलाचो चार्जूच आसलो थंय. त्यामुळे इन्स्टिट्यूशन म्हणजे की ताका इंडिपेंडंट हेड आसूंक जाय. म्हणजे जसो गाडयेक इंडिपेंडंट ड्रायव्हर आसूंक जाय तसो इंडिपेंडंट हेड आसूंक जाय. सो वी हॅव इनिशिएटेड स्टेप्स. GPSC इज ऑन द जॉब. त्यामुळे हे आम्ही डायरेक्टर आमचो असलो तो डायरेक्टर, एक्टिंग डायरेक्टर असलो. ही वॉज प्रिन्सिपल ऑफ वन इन्स्टिट्यूट.